नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। बीजेपी आमदारांचे बसकेत सत्ता टिकोवपा खातीर पक्षाच्या आमदारांक त्यागाचो सल्लो, पर्रीकाराक सेफ मतदारसंघाचेर चिंतन, फ्रांसिसान मारली कूस, निलेश तयार। पर्रीकारान म्हापशा घालें लक्ष, म्हापशा जाहीर सुवाळ्यांनी बस स्टँड, मार्केट, मुळावे सुविधा जाग्यार घालपाच्यो घोशणा, पसरकाराच्या सुवाळ्याक फ्रांसीस दिसलोच ना। आमचो परफॉर्मन्सच आमी भाजपाक तेको दिलो ते बरोबर काय ना ते थारायतलो। काँग्रेसी वटेन गेल्ले जाल्यार सरकार रोखडेंच पडपाचें, रोहनाचें हेडोनात विधान। लोकांचो कौल खुटयाळाक लावन सरकार गेला म्हूण बीजेपीन केले सत्कार, काँग्रेसीची टिका। सुवाळ्याक बीजेपीन 70कारांक किकोत केले म्हूण काँग्रेसीचे फंड। मुंबईच्या GMR कंपनीन मोपा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाची घाली बुन्याद, कसलोच गाजो वादो ना, फक्त कंपनीच्या ऑफिसरांनी वांगडी सरकारा वटेच्यान कोण एकलो ना। कारमोणो दोतोराचेर एका बायलेन केलो हल्लो, सारकी कारवाय जाली ना जाल्यार बुधवारच्यान संपार वचपाची IMAची शिटकावणी। सावयवेरें गव्यांनी घालो धुमाकूळ, कुळगारां शेताभाटांची गव्यांनी लायली वाट, लोक म्हणटा गव्याचो बंदोबस्त पयलीं करात, मागीर भाटां शेतां। आनी 7वी ऑल गोवा बाबू ब्रदर्स 2020 क्रिकेट सर्त फातोड्डा फॉरवर्ड जिखले, फायनलीत पप्पू 11 मारले 6 विकेटींनी, सर्तींत 16 टिमी वांटेकार। आयतार रातीं अमित शाह आनी पर्रीकाराचे बीजेपी आमदारां बरोबर डिनर बसकेंत फ्रांसिसान कूस मारली। शाह, गडकरी, सुरेश प्रभू, पर्रीकार चौगूय डिनराक। सगळ्या आमदारांकय आपयल्ले। सत्ता तिगोवन दवरतले जाल्यार मंत्रीपदाचेर उदक सोडपाची तयारी दवरात म्हूण आमदारांक शाह पर्रीकारान शिनाल दिला। मात पर्रीकाराक सेफ मतदारसंघ अजून खंयचो तो थारना। लेटेस्ट चर्चा म्हापशेची, नेमकी फ्रांसिसान कूस मारली। आयतारा बीजेपीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या सत्कारा उपरांत आल्तिनार सर्किट गेस्ट हाऊसात आमदार मंत्र्यांची एक खास डिनर बसका जाली। शाह, गडकरी, सुरेश प्रभू आणि पर्रीकारान एकान एक आमदाराक ह्या बसकेक आपयल्लो। 13 आमदारांतले 12च पावले। फ्रांसीस पणजे सत्कार सुवाळ्याक दिसलो, मात रातचो बसकेक आयलो ना। बीजेपीत नवोच भितर सरिल्लो विश्वजीत राणे सुद्धा पावलो। आमदारांच्या बसकेक पयली 3 केंद्रीय फुडाऱ्यांबरोबर पर्रीकाराची मिटींग जाली। बसकेत फक्त एकलोच अमित शाह 5 मिनटां उलयलो आनी बीजेपीच्या आमदारांक कितें सांगपाचें तें सांगून मेकळो जालो। अमित शाह म्हणटा हे युतीचे सरकार, युतीचो दरेक घटक तितलोच म्हत्वाचो। बीजेपीच्या आमदारांकडच्यान युतीतले आमदार वा पक्ष दुखावतले असली गजाल घडूं नजो। सरकार 5 वर्सां टिकोवंक आमकां सगळ्यांक सांबाळून बरोबर घेवन वचूंक जाय। युतीच्या सरकारात बीजेपी आमदारांक फावो तितले पोस्ट दिवंक मेळचे ना। बीजेपी आमदारांक ह्या सरकारात बरोच त्याग करचो पडूं येता। दरेका आमदारान आपापल्या मतदारसंघाच्या कामाचेर लक्ष दिवचें। दुसरे वटेन पर्रीकाराक उबो करपाक सद्याक खंयचो मतदारसंघ सेफ ताची चांचपणी चल्ल्या। नेमको खंयचो मतदारसंघ पर्रीकारा खातीर खाली करपाचो तो निश्चित थारना। लेटेस्ट चर्चा चल्ल्या म्हापशेची, मात नेमको फ्रांसीस रातच्या डिनर डिप्लोमॅसीक आयलो ना। कांपाला वेले सभेक तो आयिल्लो। कुडचडेचो आमदार एक सारको आपूण भाई खातीर त्याग करपाक तयार आसा म्हणून उलोवन दाखयता। इवन फाल्यां म्हाका गरज पडली की म्हाका सॅक्रिफायस करूंक पडलें भाई खातीर। भाईन जशें डिफेन्स मिनिस्टर पोर्टफोलियो सॅक्रिफायस करून गोंयांत येयला, गरज पडली पार्टीन सांगलें ना तुका सॅक्रिफायस करूंक पडटा, आय एम रेडी फॉर इट, म्हाजें कांयच इंटेन्शन ना। पूण म्हाजे 5 वर्सां जी लोकांनी दिल्लीं आसा,
हांव भाई वांगडा कसो MLA कसोच वागतलो, म्हज्या मतदारसंघाचे डेव्हलपमेंट, म्हज्या मतदारसंघाच्या जॉबाचे इश्यू, म्हज्या मतदारसंघात इंटरॅक्शन विथ द पीपल हांवूच करतलो, म्हाज्याच ऑफिसान हांवूच बसतलो आनी जी कामां आसा बाईक दितलो करपाक. सो म्हजो मुद्दो असोच आसा की आमदार जरी म्हाका विधानसभेन वचून करपाक मेळचो ना जाल्यार हांव म्हजी हे मतदारसंघाची हांव कसोच लोकांची जे इतले मोगान म्हाका लोकांनी निवडून दिला हांव ताका कसोच सोडपाक तयार आसना. म्हजी 5 वर्सां डेडिकेटली हांव लोकां खातीर काम करता. दुसरे वटेन राष्ट्रपतीची वेंचणूक बीजेपीन सामकी मनार घेतल्या. जुलयात राष्ट्रपती आणि ऑगस्टात उपराष्ट्रपतीची वेंचणूक आसा. उपरांत राज्यसभेचे कितलेशेच पोस्ट रिते जावपाचे आसात. मागीर 2019 लोकसभा वेंचणूक. NDAन सोमारात दिल्लीत जॉयंट बसका घेतली. गोंयच्यान मोगोचे सुदीन आनी गोवा फॉरवर्डाचो विजय सरदेसाय दिल्ली NDAचे बसकेक पावले. राष्ट्रपतीची वेंचणूक जाय मेरेन तरी पर्रीकार आनी UPचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथाक खासदारकेचो राजिनामो दिवंक मेळना. दोगांचे खासदारकीचे राजिनामे जुलया उपरांतूच. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार. मनोहर पर्रीकारान आता म्हापशा लक्ष घाला. सोमारा म्हापशा जाहीर सुवाळ्यांनी तो कितल्योश्योच घोशणा करून मेकळो जालो. म्हापशेचो बस स्टँड जाग्यार घालपाची फायल खंय फाल्यां क्लियर जातली. बजेटांत म्हापशा पालिकेक 20 कोटी दवरल्यात. तातल्यान मार्केट मुळावे सुविधा जाग्यार घालूं येतात. म्हापशान BJPक खूब कितें दिलां ताचें म्हापशेकारांक खंय फळ मेळूंक जाय. पसरकाराचे कार्यावळींत पर्रीकार उलयलो. आमदार फ्रांसीस थंय पावलो ना. जाल्यार मार्केट सारकें चकचकीत आनी बेस्ट कंडिशनान येवपाक चड वेळ लागचो ना. वर्स 2 वर्सां भितर ही स्थिती येवंक शकता. अंदूच्या वर्सा 20 कोटी हांवें दवरल्या. म्हाका दिसता म्युन्सिपालिटीन पयलींच प्लॅनिंग करून ते 20 कोटी कशें मोडपाक जाय हाचो विचार केला. हरकत ना, करतात त्यांनी. तांकां दुसऱ्या कामाक पयशे जाय जाल्यार दिता. पण हे 20 कोटी दवरल्या ते मार्केट किंवा मार्केटा सारक्या प्रोजेक्टांनीच दवरले जाय. हे आयज रातची वाचपाक घेतल्या ती म्हापशेचे बस स्टँडाची फायल येदी व्हडली. म्हाका दिसता 5-10 वर्सां वयर सकयल वचून ती फायल वाडत 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 येदी जाल्या बस स्टँडाची. हांव तुमकां आतांच सांगता, बाबुशाक हांवें गेल्या आठवड्याक सांगलेलें 10 दिसां भितर हांव क्लियर करून दिता हुकम. ताणें निवडून आयल्या बरोबर हांव स्वेरींग जाल्या बरोबर पयली गजाल म्हाका सांगलें आसत जाल्यार ती बस स्टँडाची मातशी फायल जी वयर सकयल धांवता हेवटेन तेवटेन ती मातशी घट धर. हांवें डायरेक्टर ट्रान्सपोर्टाक विचारलें जाल्यार तो म्हणटा फायलूच ना. हांव म्हणलें फायल ना. सगळ्यांक म्हणलें सांग नोटीस दी. सोमारा सकाळ भितर फायल मेळ्ळी ना जाल्यार तुमी सगळे जाण क्रायम ब्रँचीन FIR लॉन्च जातली आनी चोरये गेली सरकारची प्रॉपर्टी म्हणून तुमकां सगळ्या म्हणून भितर वचतलो. आयज दनपारां घेवन आयलो फायल. BJPन सत्कार केले ते कित्याक ते मातशें सांगचे. लोकांचो कौल खुटयाळाक लावन सरकार केला म्हणून घडये सत्कार केला आसूय म्हणून काँग्रेस उलयता. हें सरकार येवन म्हयनो जायत आयलो तरी युती सरकाराचो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम थारना म्हणून काँग्रेसीन घटक पक्षांचेर मुद्दो काडला. सुवाळ्याक BJPन 70कारांक किकोत केले म्हणून काँग्रेसीन फंडय मारलें. सो BJPन पयलीं क्लियर करचें की काल सत्कार जावं तें सेलिब्रेशन जें आशिल्लें तें कित्या खातीर एक्झॅक्टली आशिल्लें. सो तांकां एकूच सेलिब्रेशन तेजें जावपाक शकता की तेणी गोंयच्या मतदारांक हरयले. सो कोणाची तरी हरोवपाक जाय न्ही सत्कार करतलो जाल्यार सेलिब्रेशन करतलो जाल्यार. सो BJPन गोंयच्या मतदारांक हरयले म्हणून तेणी हो सत्कार आनी सेलिब्रेशन सुवाळो काल आयोजीत केलो. नाल्यार तांकां आनी खंयचेंच निमित्त नाशिल्लें सेलिब्रेशन करपाक. युती सरकाराचो अजून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कित्याक थारना काय म्हूण काँग्रेसीन विशय काडला. स्वेरिंग इन जालें, 1 म्हयनो जालो, बजेट जालें, बजेट प्रेजेंट जालें, पूण सरकाराचो अजून कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भायर आयिल्लो ना. 3 घटक जे मेन आसा ह्या गव्हर्मेंटान BJP, MGP आनी गोवा फॉरवर्ड इलेक्शना पयलीं हांची वेगवेगळ्या मुद्द्यांचेर वेगवेगळी डायमेट्रिकल ऑपोजीट धोरणां आशिल्लीं. वॉट इज देअर स्टँड?
on Investment Promotion Board. What is the government stand on this law to give 80% job reservations to Goan youth in private sector? काझिनो बद्दल तांचे धोरण कितें? स्पेशल स्टेटसा बद्दल धोरण कितें? नॅशनलायझेशन ऑफ रिव्हर्सा बद्दल धोरण कितें आता? MOI बद्दल धोरण कितें? आणि प्रादेशिक आराखड्या बद्दल धोरण कितें? पॉलिसी स्टँड काय ना. बजेटानूय ह्या गोष्टींचेर पॉलिसी स्टँड तसो उक्ताड्याक आयिल्लो ना. कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तर नाच ना. कांपालार सुवाळ्यात बीजेपीन विश्वजिताक खंय सामको किकोत केलो. 70कारांकूय किकोत केल्यात म्हूण काँग्रेसीन फोंडा मारली. हरशी म्हाका विश्वजिताचो राग येयल्लो, कारण तो जिखले आसतना पार्टी सोडून गेल्लो. पूण काल म्हाका तेजी काकूट दिसली. बावड्याक सायडीक एक कोनशाक बसयलो, येदो व्हडलो 70चो लिडर एक सायडीक बसयलो. सादे तेजे व्हडले जे लिडर आयिल्ले गोंयांक, तांकां कदाचित वो विश्वजीत राणे कोण म्हणटा तेजो खबर सुद्दां ना काय असो दुबाव काल सगळ्यांक दिसपाक लागलो. कोणेच तेजो एक उल्लेख केलो ना. ना केलो ना अमित शान, ना केलो ना नितीन गडकरीन, ना केलो ना मनोहर पर्रीकरान मुख्यमंत्र्यान. जेन्ना राहुल गांधी गोंयांक आयिल्ले पदयात्रेक काबार आसतना, राहुल गांधी हाजे बरोबर खांदार हात घालून पदयात्रेक भोंवता आसतना सगळ्या लोकांनी पळयल्या, फोटोय पळयल्यात. म्हणजे विश्वजीत राणेचो काल भाजपान थोर अपमान केला, पूण तो अपमान हांव विश्वजीत राणेचो समजना. तो ह्या 70 वाळपयचे जे लोकांनी ताका जिखून हाडलेलो त्याचो काल तो अपमान आसा. बीजेपीची हीच पॉलिसी, यूज एंड थ्रो. इफ he had not resigned, it would have been easier. Because he has resigned, there are two dimensions to it. One is that as per the 10th schedule, he has already committed a crime of defying the whip of the party. So the crime has already happened. So second issue is his resignation. So our legal luminaries are working on that, and as soon as it is filed, we will inform you. See, that decision has to be taken, because right now the decision is not taken, but we'll have to take the decision. If the decision will be taken at the right forum. I personally feel he should be banned. प्रुडंटा खातीर व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. गिव एक ब्रेक.